दर वर्सा प्रमाण ह्या वर्साय जवळजवळ 109 वर्सां जाली ही जायेची पुजा सतत हांगासर श्री म्हालसा देवळान चालू आसा. फाटल्या 2 वर्सां कोविडाक लागून तितली पुजा ही व्हड्या जमान्यान जावना, पण ह्या वर्सा परत एकदा नायक फुलकार समाज मोठ्या भक्तिभावान ही जायेची पुजा बांदता आणि जवळजवळ हांगासर जे म्हारदोळ म्हणल्यार जे वेवसाय आसा तेंचो ती जायो विकपाच्यो आणि जवळजवळ 2 दीस हांगासर कोणूच जायो विकना आणि जायेच्या पुजे दीस ह्या विविध तरेचे जे वाहन करता हांगा देवीचे आणि त्या वाहनाक ही सगळी जायो आहा त्यो अर्पण करता आणि ही अशें म्हणटा की एक साथ आयिल्ली गांवान आनी तेज्या लागून ही जायेची पुजा बांदून घेतलेली म्हणून. आणि त्याच प्रमाणे ही सतत आतां ही जायेची पुजा चालू आसा आणि जवळजवळ 109 वर्सां जाली ही जायेची पुजा सतत चालू आसा. आणि 2 वर्सां उपरांत ह्या वर्सा भक्तिभावान लोक म्हाका दिसता हजारांच्या संख्येन लोकांनी आयज येवन हांगासर दर्शन घेतलेलें आसा. जय म्हाळसा. हांव मदन भट, म्हाळसा संस्थानाचो अर्चक. आज भाद्रपद वद्य द्वितीया म्हाळशेक हांगा जायांची पुजा हे फुलकार समाज जो पळय आसा हेची 109वी जी पळय आसा ही पुजा जायत आसा. म्हाका खूब आनंद जाता की पुर्वांत 109 वर्सां पयलीं हांगा प्लेग आयिल्लो आनी ते प्लेग आयिल्ले त्या देवळाचेर हांगा प्रसाद घेतले आनी तो प्लेग कित्यान रावता तर एक जायांची पुजा तुमी हांगा सत्यनारायणाची करा, तातूंत सगळें तुमचें कल्याण जातलें अशें देवान तांकां प्रसादाचेर सांगलें. आनी आज मिती पर्यंत जे पळय आसा ते सत्यनारायणाचे जे पळय 2 दीस आसा भाद्रपद प्रतिपदा आनी द्वितीया 2 दीस ते फुलां विकना आशिल्ली सगळी जाय आसा म्हाळशेच्या पांया कडेन हाडून घालतात. हें सगळें डेकोरेशन करून हे सत्यनारायणाचे व्रत जे पळय आसा हे चौकार ते करत आयिल्ले आसा. हें केल्ले मात्रान हांगचे गोंयचे जे पळय आसा सगळे लोक चारी बाजूच्यान येवन हांगा देवाचें दर्शन घेतात आनी म्हाळशेचो आशिर्वाद घेतात. आयच्या दिसाक हांव मागतां कितें काय म्हणशी देवा कडेन हे जायाचे पुजेचे निमित्तान ते म्हाळशे आनी ते सत्यनारायणान सगळ्यांक बरें करचें अशें. देव बरें करूं. मार्दोळच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.